आम्ही आता पळयता की खूबशे फावटी बरेचशे फावटी जेन्ना विधानसभा चलता तेन्ना साहजीक आसा विरोधकां कडेन उलोवपाचें एकूच हत्यार आसता की सरकार पक्षाचेर उलोवपाचें. मागीर उलोवपाचें कित्याचेर? अरे ही सोसायटी बुडली, ती सोसायटी बुडली, ह्या सोसायटीचे पयशे काडले, तूं कितें करता काय जाता. ताचे हातूच अशें बांदलेले आहा की जेणे करून कायद्यानूय कांय करूंक शकना. म्हणून काही कायदे आत्ता आमी मदीं ताका अमेंडमेंट हाडल्यो, मदीं नवीन म्हणजे जेणे करून फक्त विश्वासाचेर लोक हांव खंयच्याच सोसायटीचं नांव घेयना आनी बरेच जाण म्हाका सांगता तूं नांव घेतलो काय ना तूं खूबच टोकून उलोवपाक लागला. ताचे हांवें नांवां घेवपाची बदला हांव बऱ्याच सोसायटीची नांवांय घेवंक शकतालो की जेंच्यांनी लोकांचे कोट्यांनी पयशे लुटले. आता हे हांव आयज मुद्दामून कित्याक सांगता कारण तुमी सगळे सरकार क्षेत्रांत काम करपी आनी हेची मॅसेज गोंयभर पावपाक जाय. शेवटी लोकांचे पयशे लोक विश्वासान एखाद्या सोसायटीक हाडून दवरता जाल्यार ते पयशे जे आहा पळय न्ही ते खंयच्या तरी एखाद्या मॅनेजराक किंवा खंयच्या तरी एखाद्या डायरेक्टराक लुटपा खातीर न्ही. आनी परत सांगता हांव आनी तेका जर आमी स्ट्रीमलायन करतले न्ही जाल्यार अपेक्स बँक आनी गव्हर्मेंट हे एकी कडेन येवचे पडटले. पयलीं आमच्या कडेन दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना सरकाराच्यो बऱ्योचश्यो योजना आमच्या कडेन आसल्यो म्हणूनय आमकां खूब बरें पडटालें. हांव तितकेंच न्ही हांवें तर तुमी सांगलां की तुमी IT सिस्टम फॉलो करीत येयात आमी तुमच्या कडेन टायप करपाक तयार आसात.